थिवीचे आमदार किरण कांदोळकर हांचे फुडारपणाखाला सांजेच्या 7 वरांचेर गांधी चौकातल्यान ही फेरी काडिल्ली। हातूंत थिवीचे भाजप कार्यकर्ते तशेंच म्हापशाचे नगरसेवक वांटेकार जाल्ले। अपघात जाल्ल्या सुवातेर अंगनाचो फोटो दवरून सगळ्यांनी मेणवाती पेटयल्यो। थिवीच्या ह्या युवतीन कसलोच गुन्यांव न करता मद्यधुंद कार चालकाच्या चुकी खातीर ताका मरण आयले। हे दुर्दैवी आसा अशें थिवीचे आमदार किरण कांदोळकर हांणी म्हळां। अंगनाचो भाव इस्पितळांत उपचार घेतो रोखडो बरो जावचो, दुबाविताक शिक्षा जावची, न्याय मेळासर आमी स्वस्थ बसचे नात अशें आमदार किरण कांदोळकर हांणी स्पश्ट केलां। अंगना नायक हे ह्याच जाग्यार सकाळी फुडें कामाक वचपाच्या निमतान आपल्या भावा वांगडा आपली बायकीर बसून आसले, पूण खंयच्यान काळ येयलो काय सो एक नराधम म्हणूं येता आमी, एक सूर मारलेलो ड्रायव्हर हे तरेन येयलो। हांगासर एक्सिडेंट जावपाची संभावना आसना आनी सकाळी फुडें तर रस्ते ओपन आसता। आमच्या चेडवाक आमच्या बायक ह्या एक्सिडेंटान आमच्या पासून पयस येले। आयज ताका श्रद्धांजली दिवच्या पासत इतले लोक सगळे बार्देसकार हांगासर हे जमले। अंगनाक देवान शांती दिवची, त्याच्या आत्म्यांक देवान शांती दिवची। तेजो भाव आयज जो बरे तरेन रिकवर जाता ताका बेगीतल्या बेगीन देवान उबो करचो। दुबावित चालकाचो परवानो रद्द करचो आनी ताका शिक्षा दिवची अशी मागणी बाल भवनाचे अध्यक्ष कुंदा चोडणकार हिणें केल्या। आयज आमी हांगासर जेन्ना मेणवाती घेवन वतालीं तेन्ना आमी सगळीं मेणवात पेटयतालीं आनी ती मेणवात फालोवची न्हू म्हणून सगळीं जाणां त्या मेणवातीचेर हात धरतालीं। आनी अशेंच म्हाका दिसता अंगनाच्या आवयन अंगनाक व्हडलें करता आसतना ताका कसले त्रास जावचे न्हू, ताका ऊन लागचें न्हू, ताका पावस लागचो न्हू, ताका थंडी लागची न्हू, अशा पद्दतीन ताका व्हडलें केल्लें। आनी आयज अंगना अचानक ते आवयच्या कुशीनसून ना जाले आनी एज अ आवय म्हाका दिसता की त्या आवय कितले त्रास जाता आनी ती आवय कशी सोंसता हे म्हाका दिसता की एज अ आवय म्हणून आमकां सगळ्यांक बायलांक हे कळटलें। I feel that this happens every day, not only here in Goa, it happens all over the world. So unless until we all get together and do something for it, it is not going to stop. This is for Angana Naik, okay? But tomorrow it can be for my child, it can be for your child, okay? So we want a law, and we want such a strict law wherein this driver he should be punished and he should be life imprisonment. आरडीएक्स खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार।